हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? होप सगळी बरी आहा म्हणून आमी बी सगळी बरी आहा. आणि आयज न्हू काय व्लॉग ना, आयज बाबाची क्लिपिंग्स ना ह्या व्लॉगचेर व्हिडिओचेर. सो आयज जस्ट तुमकां रेसिपी हाडल्या आहे प्रॉन 65 रेसिपी माय स्टायल. ओके, सो हांवें डिफरंट स्टायल केल्या, मागी स्टायल केल्या आणि बरी जालेली, स्पायसी जालोली आणि बाबाक लायक जालोली. सो बाबान ती आख्खी हायल्या आनी तेणे ते टेस्ट केलो न्हू, तेणे तेगे फेवरेट कशी जाली. प्रॉन्स लायक तेका हे 65 हांवें केलो न्हू, तेका लायक जालो. सो नेक्स्ट टायम हांव तेका हीच रेसिपी करतलें आनी हांवें शूट केलोली. सो आयज तेगे कांय क्लिपींग घालूं ना ह्या ब्लॉगान. ओके आयज होप सो तुमकां मागीर ही रेसिपी बोथ दिसतो म्हणून. सो आतां रेसिपी स्टार्ट करुया. ओके, सो गायज इथे सुंगट घेयल्या म्हाका जाय तितुली. सो तुम क्वॉन्टिटी तुमची जपून घेवपाची. ओके, सो जिरा पावडर, कॉर्नस्टार्च पावडर, मैदा, गरम मसाला, चिली पावडर, कोरिएंडर पावडर, टर्मरीक पावडर, पेपर क्रश करून घालपाचे. ओके, लेमन आनी आमगे कडी लिव्स. ओके, सो हांवें पयलीं मीठ लावन दवरलेलें हेका सुंगटांक. सो मीठ लावन पयलीं लावन दवरून मागीर वॉश केला आनी मागीर हे सगळे मसालाच आहाय न्हू ते तितून तुमच्या हिसपान तीख उणें करून तुमी मसाला घालपाचे सगळे. ओके, सगळे मसाले घायले आनी कॉर्नस्टार्च न्हू थोडोसो आनी मैदा थोडोसो, सो दॅट तांकां मागीर हें कसो क्रिस्पीनस येवपा भायल्यान. ओके, तेका लागून हांवें तें घायलां. तुमी कॉर्नस्टार्च स्कीप करूंकूय जाता. ओके, लेमन घायला आनी हे सगळें मॅरिनेट केला आनी एक वर कशें दवरला. तुमकां टायम ना जाल्यार एटलीस्ट 15 मिनिट्स तरी तुमी दवरपाचें. ओके, सगळें मॅरिनेट करून. सो हांवें सगळ्यांचें मॅरिनेट केलां आनी अशें 1 hour कशें दवरलेलें. मागीर सायडीक हांवें पॅन दवरल्या तो आनी तितून तेल घायलां तापपाक आनी तें तेल तापल्या उपरांत एक कशें घायलां हांवें तोवपाक. ओके, फ्राय केला सगळीं प्रॉन्स बरी अप एंड डावन करून. ओके, दोनूय सायडीच्यान बरी फ्राय केल्या. सो मुखार चोया तुमी आनी मागीर तुमी बी घरा कोण ट्राय करा आनी मागीर म्हाका सांगा. ओके, आनी मागीर न्हू तुमी म्हणटली लास्टा फ्राय केला ते थोडे कमेंट्स येताय करपयली बी म्हणून. करपो ना, तेंगे तो मसाला आहा न्हू तो बरो क्रिस्पी कसो फ्राय केलो पळय तुमकां रेडीश कशें दिसता न्हू तो मसालो तेगेलो. ओके, सो ही बाबागे फेवरेट कशी बाबान हायली ती बाबाक लायक जालें आनी तेका तिखसाण दिताय आतां आमी, कित्याक आतां तीख दिल्यार बरो न्हू तेका लागून. आतां ती खावपाकूय सोदता. सो तेका लागून हांवें मातशें स्पायसी केलो. सो तुमच्या हिसपान तुमगे स्पायसीनस तुमगे वयर सकयल तुमी करूं जाता. सो गायज आमगे प्रॉन 65 रेडी आहा. सो तुमी बी ट्राय करा. गायज तुम्ही रेसिपी चोयल्या आसतली प्रॉन 65 रेसिपी. सो तुमकां कशी दिसोली बोथ दिसोली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. आनी तुमकां येता त्या व्लॉग्सांनी बी प्रॉन्साची रेसिपीज येतली. हांवें बरे प्रॉन्साची ह्या दिसांनी बाबा लागून प्रॉन्स हाडलेलो न्हू. सो डिफरंट रेसिपीज केलोल्यो आनी तेका सगळ्यो मागीर रेसिपीज हांवें केल्यो तितल्यो बाबा लायक जाल्या आनी त्यो रेसिपीज तुमकां वाडटले. ओके, आनी तुमी बी घरा कोण ट्राय करा आनी म्हाका फीडबॅक दिया तुमकां रेसिपी बोथ दिसोली जाल्यार. रादर देन दुसरी कसल्यो रेसिपी तुमकां जाय डेडिकोणेसन जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगा. ओके, सो हांव तुमकां त्यो बी रेसिपीज हाडटलें. मिरची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.